नैसर्गिक शेतीचे पुरस्कृते पद्मश्री डॉक्टर सुभाष पाळेकर हांच्या प्रेरणेंतल्यान नैसर्गिक शेती कडेन आपणेन प्रवेश घेतला. ह्यान पयलीं आपूण रसायन शेती करून पीक काडटालो, मात काळांतरान नैसर्गिक शेती हांवें आपणायली. हातूंतल्यान स्वताकय बरे भाजयेचें पीक मेळटा वा हेरांकय रसायन मुक्त भाजी मेळटा अशें प्रशांत राणे सांगतात. केरी 70तले प्रशांत राणे हे शेतकार नैसर्गिक शेती करता. भेंड्यांच्या शेती बरोबर ते हेर 2 एकर सुवातेर मिस्कुराद भाजयेचें पीक पिकयता. हातूंत वाल, घोसाळीं, तवशीं, वांयगी आनी हेर पिकांची लागवड जाता. हातूंत तांकां घरच्यांचें बरें सहकार्य मेळटा म्हण ते सांगतात. म्हजें नांव प्रशांत विश्वासराव राणे. केरी 70 गोवा रावता हांव. आनी आमी ही भेंड्याची केल्ल्या शेती केल्ली आहा आनी टोटल ही नैसर्गिक शेती आसा. पद्मश्री सुभाष पाळेकर यांच्या पद्दतीन आमी ही शेती केल्ली आसा. तेतून टोटली जे आमी वापरता ते सगळे आहा ते नॅचरल आसा. आनी आमी हे गायच्या शेणापासून म्हणजे देशी गायच्या शेणापासून जीवामृत करता आणि घनजीवामृत करता आणि त्याच्यापासून आमी जमनीक वापरता ते घनजीवामृत वापरता, जीवामृत वापरता आणि त्याचीच फवारणी करता आणि हेतून आमी कसलेच केमिकल वापरना. म्हणजे तुम्ही कसलें उत्पन्न घेता आणि कशें कितें तें उत्पन्न? हांगासर आमी भेंड्याचें उत्पन्न घेतलेलें आहा आणि वेगळ्या वेगळ्या तरेच्यो थोड्यो भाजयो लायिल्ल्यो आसा. केळीचे मातशे मोठ्या प्रमाणात केल्ले आहा, शेगूल लायिल्ले आहा आणि टोटल आमी तेचे फक्त आमी जीवामृताचेरच केल्ले आहे. म्हणजे तुम्ही आता भेंडे जावं काकडी हय आणि जाय जाय ते म्हणजे तुम्ही कितल्या दिसांनी अशें पीक मेळपाक स्टार्ट जाता ते सगळ्यांचे? साधारण भेंडे आमकां 45 दिसांनी सुरू जाता. लायल्या उपरांत 45 दिसांनी सुरू जाता. ते साधारण तुमकां 2 ते 3 महिने चलता. 2.5 ते 3 महिने जास्तीत जास्त वयता तेचे. आणि काकडी आसा ती तुमकां 2 महिन्यात 45 दिसां भितरच सुरू जाता. केळी आसा ते 1 वर्सान जाता. शेगूल आसा ते 9 म्हयन्यान जातले. आणि आमचे दोडगी आसा ती तुमकां 45 दिसान जाता. म्हणजे तुमच्या जे फार्मिंगा भोंवतालो पळय तेन्ना चडशे गजाली नोट केले. मिन्स केळमे आहा, शेगूल आहा आणि वांयगी आहा. म्हणजे कशें कितें प्लॅन तो म्हणजे तुमचे कशें कितें ते फार्मिंग घेवपाचें? ते सगळे मिक्स फार्मिंग म्हणजे एकामेकाक ते तेंचे म्हणजे ह्या झाडापासून त्या झाडाक सहजीवन म्हणटा तेका. आमचे म्हणजे पाळेकर सरांच्या हेतूसून ते सहजीवन म्हणजे हे झाडाचे त्या झाडाक नत्र एकामेकाक हे करपाक म्हणजे तुमकां भायल्यान युरिया हे ते घालपाची गरज पडना. म्हणजे मिक्स क्रॉपिंग एक झाडाच्या पासून दुसऱ्या झाडाक मिक्स क्रॉपिंग घेतल्या उपरांत तेचे बेनिफीट एकामेकाक झाडाक मेळोन झाडां बरी जाता. ती फुली जीवामृत डिपेंड आहा. आणि तुम्ही जायत्या फावटी शेतान जेन्ना गेले तेन्ना सांगताले तेन्ना म्हणजे नेमके तुम्ही जीवामृत ते करता कशें कितें ते मातशें? हय बरें. जीवामृत म्हटल्यार अशें 200 लिटरचो आमी ड्रम घेता. 200 लिटरचो ड्रम घेता. भितर 200 लिटर पाणी घेता. तेतूर आमी 10 किलो शेण देशी गायचे 10 किलो शेण 5 ते 10 लिटर गोमूत्र 1 किलो गोड आणि 1 किलो बेसन आणि मुठभर माती म्हणजे शेताच्या आमच्या बांदावरची माती ती घालून आमी हे मिक्स करता. आणि सकाळ सांजचे ते अशे सव्य गतीन म्हणजे घड्याळाचो कांटो आसता त्या प्रमाणे ते ढवळपाचे. 4 दीस ढवळपाचे कंप्लीट. 4 दिसा उपरांत हे जीवामृत तयार जाता. आणि 200 लिटर जीवामृत 1 एकराक पुरेशें जाता. ते म्हयन्यांतल्यान तुमी 4 फावटी घालूंक शकता, 5 फावटी घालूंक शकता, जशी तुमची कॅपॅसिटी आसा तशे प्रमाणे. शेतान भोंवताना एक गजाल नोट केली म्हणजे डब्याक कलर मारला आणि समथींग कितें डिफरंट घे शेतान. कितें तें एक्झॅक्टली कितें? ॲक्च्युली हे नॅचरल तुमकां कीड नियंत्रण म्हणजे तुमकां शेतान जी कीड येता रातची ती रातची कीड येता ती कीड हांगासर आमी कंट्रोल करता. म्हणजे आमी एक येलो कलरचो डबो घेतला आणि ताका पेंट मारला. तेलाचो डबो. तेलाच्या डब्याक आमी येलो पेंट मारला आणि तितून आमच्या घरा कडल्यान एक लायट हाडून सोडल्या. ती लायट सोडल्या उपरांत रातचे जे किडे येता ते येलो कलर जाल्या आस कारणान डब्याक ते आकर्शीत जाता आणि ते लायटी कडेन येता. ते लायटी कडल्यान ते सकयल पडटा. आमचे एक सकयल आमी एक ट्रे दवरल्या आणि ते ट्रेन ऑयल घातल्या. ते ऑयलीन ते येवन पडटा आणि ऑटोमॅटीक न वखद मारच्या पयलीं केमिकल कसलेच केमिकल फर्टिलायझर न मारच्या खातीर डायरेक्ट ऑटोमॅटीक हे कीड नियंत्रण जाता.
म्हणजे ऑटोमॅटिक कीड नियंत्रण येता येतो हेतून ऑटोमॅटिक कीड नियंत्रण जाता. शेतकऱ्यांनी यूज केल्याचा फायदा हय, होतो. शेतकऱ्यांनी यूज केल्यार फायदो आसा. पूण लायट आसा तेंच्या कडेन घरा लागीं शेती आसा तेका हें चलतलें, नाजाल्यार मागीर तुमकां कितें तरी लायटीचो म्हणजे चार्जींग कितें तरी लावन येलो कलर अशें करून करचें पडटलें. म्हणजे नैसर्गिक शेती आहा पळय, नेमकी कशी कितें शिकले? आणि नैसर्गिक शेती जी आसा ती पद्मश्री सुभाष पाळेकर यांची हांवें बुकां वाचलीं, तेंचे युट्यूबाचेर आपूण हें पळयलें, विडिओ पळयले आनी तेंच्या पद्दतीन हे हांव म्हाज्या म्हणजे ते पळोवन हांव हे शेती म्हाजी ही चालू केली. पूण हे सगळे श्रेय आहा ते जे पर्यंत आतां पर्यंत जे जाल्ले आहा ते फक्त नैसर्गिक शेती ही पद्मश्री सुभाष पाळेकर यांच्यामुळेच जाल्ली आसा. RDX गोवा खातीर सत्तरींतल्यान निलेश परवार.